दर्यादेग इगर्जी आणि देवळां खातीरूच न्हय तर इतिहासीक किल्ल्यां खातीर गोंयची संवसारभरात वळख जावची म्हणून सरकारान आपलो यत्न सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंयची इतिहासीक दायज सांबाळपाचें आनी तिगोवन दवरपाचें काम आमच्या सरकारान हातांत घेतलां अशें मुख्यमंत्री सांगता। बुधवारा सकयल वाठारांतल्या इतिहासीक किल्ल्याच्या नूतनीकरण कामाचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें। मेंटेन दवरपा खातीर आमकां इतिहास खबर आसप ही खूप गरजेची असता आणि तोच इतिहास मेंटेन दवरपा खातीर म्हणजे सरकार हे सातत्यात काम करता। तुम्ही जर पळयशात गोंयांत आशिल्ले 14 फोर्टाची चित्रां आमी भितर लायल्या। भितरले 3 ते 4 फोर्ट रिनोवेट करपाचे उरला, म्हणजे ते रिनोवेट करपा खातीर हांव थोड्या दिसाच्या भितर ताजे रिनोवेशन सुरवात जातले। म्हणजे गोंय हे फक्त बीच, चर्चीस आणि टेम्पल इतक्या पुरतेच नाशिल्ले तर गोंय हाजे योग्य त्या फोर्टा खातीर सुद्धा वळखले वळचे हेच्या खातीर आमी सातत्यात प्रयत्न करीत आसा। हांव परत एकदा म्हणजे ह्या ल्हानशा कार्यक्रमांक सुद्धा विदिन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टाइम खूप मोठ्या प्रमाणात साखळेकार हांगासर आयले। म्हणजे परत एकदा आमी जशें म्हणटा की खेम सावंत भोसले हांच्यानी जेन्ना बांदलेलो कदाचित तेन्नाच्या 17व्या शतकात अशाच पद्धतीचो दादा जावन त्या फोर्टाचे तेन्ना इनॉग्रेशन जाला आसतले। त्याच पद्धतीचे वातावरण निर्मिती परत एकदा आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्किओलॉजी आणि सांखळे म्युनिसिपालिटी हांच्यानी मेळून फेटे, म्युझिक आणि बाकीचे सगळे तुतारी हे वादन करून तो एकदा प्रसंग परत एकदा हांगासर उबो केलो